सुंगटाची कढी तातून वांग्याची फोडी, सुंगटाची कढी तातून वांग्याची फोडी, कांद्याची फोडणी उडयली, हरवी मिरसांग फोडी. मोठे बांगडे हाडले आणि उबेच धरून चिरले. मोठे बांगडे हाडले आणि उबेच धरून चिरले. तातून मसालो भरलो आणि तव्यार सर्व करून सोडले. बांगड्याच्या त्या वासान इल्ले घेवशे दिसले ग्लासान. बांगड्याच्या त्या वासान इल्ले घेवशे दिसले ग्लासान. दुबईसान म्हजो मेहमान आयला आमगेर एका वर्सान. मेहमाना खातीर खास जेवण आज आमगेर शिजतालें. मेहमाना खातीर खास जेवण आज आमगेर शिजतालें. जेवण ते शिजयताना रातचे कुडीर बायल कामान दिसतालें. तरी लेगीत बायलेक मदीं जाण नासलो ताचो त्रास. तरी लेगीत बायलेक मदीं जाण नासलो ताचो त्रास. कित्याक तर प्रत्येक भयणीक आपलो भाव घरांत येवप हे खास. प्रत्येक भयणीक आपलो भाव घरांत येवप हे खास. देव